पावसाळ्यात पातळपी मलेरिया, डेंग्यू आणि हेर दुयेंसां नियंत्रणात कशी हाडप, ताचेर उपाय येवजण आणि काळजी कशी घेवप ते विशीं मार्गदर्शन कार्यशाळा बिरेस्तारांत दिवचले जाली। इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या जोड पालवान दिवचलच्या समाजीक भलायकी केंद्रान ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली। हे कार्यशाळेत तज्ञांनी मार्गदर्शन केले। हे कार्यशाळेक वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयाचे तशेंच आप मजत गटांची प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ली। किचनाच्या भायर किंवा आमच्या घरान आतां मोस्टली आमी झाडां दवरता, फ्लावर पॉट्स बी तसले दवरता आनी वाज बी दवरता, तितून आमी उदक घालता। सो उदक घालता तेज्या पोंदाक आमी तें उदक ड्रेन जावंक जायना म्हणून एक हें दवरता, बशिशी दवरता। त्या बशे पोंदाक सुद्दां देर कूड बी अ ब्रिडींग जावं शकता ते मॉस्किटोचे खूब दीस करून। सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू चेंज दॅट वॉटर एवरी 2 days। तुमी तें उदक ओतोवपाचें, परत फ्रेश घालपाचें आनी खंयसरूच तुमी अशें साठोवलें अशें उदक साठोवणी करून दवरप ना, म्हणजे तेका मागीर तुमी इनवायट करता मॉस्किटोज। आनी इवनिंग टायम्स मोस्टली प्रिकॉशन्स घेवप म्हणजे तुमी विंडोज क्लोज करप। आतां पावसाळो ऑलमोस्ट आजच्यान सुरू जाल्लेच आसा, तुमी इवनिंग डोर क्लोज करप, सगळे विंडोज क्लोज करप, नॅट्स भुरगीं बी घरा आसा जाल्यार मॉस्किटो नॅट्स घालप घरान, विंडोजाक नॅट्स घालप। आनी मॉस्किटो रातचे बी तुमचे जर तुमी अशी झाडां बिडां खूब आसा त्या तशे एरियेनी रावता, म्हणजे खूब व्हडलीं झाडां आसा, पणस तशें आसता न्ही, तेन्ना तुमी मॉस्किटो रिपेलंट मेळटा न्ही, ऑइंटमेंट्स बी ते ऑडोमॉस बी तसले लावन घेवपाचे।